logarithm lesson for class 9th. In this video we will see, so तुमका हांगासर पयाच log हांगासर एक log दिला आणि त्याची व्हॅल्यू दिल्या तुमका हांगासर. ओके, सो आन्सरही तुमका फाइंड आउट करून दिला. फक्त आता तुमका आणि log दिल्या पय त्याची तुमका कॅरेक्टरिस्टिक काढपाक जाय. ऑलरेडी तुमका मेंटिसा नंबर दिल्लो आसा. ओके, सो मेंटिसा आमका खबर आहे फर्स्ट 4 टर्म्सान कन्वर्ट करून मागीर आमी तो विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड करतले. हांगा ऑलरेडी तुमका दिला यो मेंटिसा नंबर 7588. सो हेजे आन्सर पळय कशें येतले. सो कॅरेक्टरिस्टिक कितें येतली हेजी. सो हांगा 1 डिजिट आसा म्हटल्यार 1 - 1. सो कितें येतलो कॅरेक्टरिस्टिक 0. आणि मेंटिसा ऑलरेडी दिल्या कितें 0.7588. सो हेजे आन्सर कितें येतले लॉग ऑफ 5.738 इक्वल टू 0.7588. ओके, इतलेच फाइंड आउट करपाक जाय पळय. हांगासर पळयात कॅरेक्टरिस्टिक 3 डिजिट आसा म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक कितली जाली 2 जाली. सो 2 पॉइंट बाकीचे आसा तशेंच एज इट इज बरें 7588. ओके, मागीर नेक्स्ट हांगासर पळयात 0 कितले दिल्या 1 2 3 4. ओके, सो हेजे आन्सर कितें येतले बार 4. कितले 0 दिला ते बार बरोवपाचे पॉइंट आणि 5738 कितें 7588 हे आन्सर आसतले. ओके, स्टार्टिंग अशें बरोवन इक्वल टू घालून आन्सर बरोवपाचे. हेजो कितले लॉग येतलो पळय. कॅरेक्टरिस्टिक कितली येतली 2 आसा म्हटल्यार आन्सर कितलो येतलो 1 पॉइंट आणि ह्यो 7588. ओके, सो ह्यो जालो 5738. आता एंटीलॉग दिला. आता हे दिला तुमका आणि हे फाइंड करून सांगला म्हणजे हेजे ऑलरेडी तुमका ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करून दिल्ली आसा. सो हांगासर एंटीलॉग बरयतले जाल्यार खंय बरयतले कितले बार 2 आसा म्हटल्यार 0 2 0 येयले आणि व्हॅल्यू हेजी ही आता तुमका दिला म्हटल्यार हेजी ही व्हॅल्यू बरोवपाक जाय. कितें येतली 5738. सो हांगासर तुमका कितें दिला 3 दिला कळ्ळें. सो हांगासर एंटीलॉग 3 दिला. सो 3 तुमी कितें करतले +1 करतले आणि 7588 तुमका खबर आसा कितलो 5738. सो एंटीलॉग 3 + 1 4. सो 4 डिजिट जावन पॉइंट दिवप. ओके, सो असो आन्सर येतलो. सो 4 डिजिट जावन जर पॉइंट घालपाची एक्चुअली गरज ना. सो 4 डिजिट तुम्ही डायरेक्ट बरोवंक शकता. आता हांगासर 2 दिला सो +1 करतले. सो 7588 कितलो आन्सर 5738. सो 2 + 1 3. सो 3 नंबर जावन म्हणजे 3 डिजिट जावन तुमका डेसिमल दिवंक जाय. सो हेजो आन्सर कितलो 573.8. ओके, सो व्हिडिओ लाईक झाला लाईक अँड सबस्क्राईब करा. थँक्यू.